मुख्यमंत्र्यान एक बरो इनिशिएटीव सुरू केला हॅलो गोंयकार म्हणून, आनी ताणें ठरयलां की आपण दर म्हयन्याक येवन गोंयकारांचे प्रश्नांची उत्तरां दितलो. ना व्हेरी युनीक इनिशिएटीव, गूड इनिशिएटीव, बट व्हेरी रिस्की इनिशिएटीव. ताजो पयलो एपिसोड आमी पळयलो. हें हॅलो गोंयकार तुका कशें दिसलें? हाजे वयल्यान सुरवात करया. प्रमोद, तूं रिस्की हो शब्द वापरला पळय, इट इज एब्सोल्युटली रिस्कीच. पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन सध्या आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत रिस्क घेवपाक शिकल्यात किंवा रिस्क घेवप तांकां सध्या आवडटा. एका फाटल्यान एक ज्या पद्दतीन ते रिस्क घेतात म्हणजे तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल हो बरोच हाय आसा आनी ती बरी गजाल. राज्याचो नेतो अशा पद्दतीन कॉन्फिडन्सान आसप हे राज्या खातीर बरें. हॅलो गोंयकार ही तेंची इनिशिएटीव खरोखरूच कौतुकास्पद अशा पद्दतीचे आसा. आनी आमकांय उत्सुकता आसली की कसो म्हणजे कशा पद्दतीन हॅलो गोंयकार फर्स्ट प्रोग्राम कसो जातलो. पयलीं म्हाका म्हणजे बारीक एक मनान पाल चुकचुकताली की कितें तरी एक गुड्डिले आसा आसतलें, कोण तरी तेंचेच मनीस फोन करतले आनी मागीर मुख्यमंत्री हय सेटींग. पूण पयलो एपिसोड हो सारको निव्वळ बेस्ट एपिसोड. कित्याक बेस्ट तर गोंयकारांची गोंयान कितें परिस्थिती आसा आनी कितें प्रश्न गोंयकारांक सध्या उपरासतात पळय तेचें दर्शन आमकां ते पयल्या हेतून पळोवपाक मेळ्ळें. मेन म्हणजे उदकाचो. उदकाचेरूच म्हाका दिसता उदक ना म्हणून 2-3 फोन येयले. त्याच्या उपरांत सिनियर सिटिजनाचे जे प्रॉब्लम्स आसात त्या प्रॉब्लम्साचेर फोन येयलो. तिसरो म्हत्वाचो म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचेर. एकट्यान तर सांगलें की सगळेच जॉब एका ठरावीक कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच वयतात, सो आमी शिकून कितें फायदो. ताका मुख्यमंत्र्यान बरें सांगलें तें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां येतलें, हेच्या फुडें तें जावचें ना म्हणून. पूण बेजीक त्या एपिसोडांतल्यान एक गजाल बरी कितें जाली की आमकां जें दिसता म्हणजे एज अ जर्नलिस्ट म्हणून आमकांय दिसता की आमी चुकीच्या पद्दतीन विचार करता काय कितें, तर ना. बेजीक ज्यो गोश्टी आसात पळय त्यो अजुनूय लोकांक व्यवस्थित पद्दतीन फावो जावना आनी तेचेर सरकाराक उपाय काडचो पडटलो. की मेरशें जेन्ना तुमी काम स्टार्ट केलां थंय फ्लायओवराचें, थंय एक पुलीसय जाय. जाणट्याक रस्तो तुगेलो क्रॉस करपाक तुगे त्रास जाता म्हण. तो पुलीस आयलो काय ना तें मातशें चॅक करचें पडटलें. पूण इट इज व्हेरी गूड इनिशिएटीव. आनी दर म्हयन्याक जर ही खरोच कंटिन्यू जर हो प्रोग्राम उरलो न्हू ताचो फायदो मुख्यमंत्र्याकूय जातलो, गोंयकाराकूय जातलो आनी नागरिकांकूय जातलो की तांकां एक्सेस उरतलो मुख्यमंत्र्या पर्यंत आपलो. ह्या मुद्द्याचेर हांव तुका आतां जॉयला मरे वता. जॉयल, हें सगळें बरें आहा. एडमिनिस्ट्रेशनाचेर कितें हाजो प्रभाव पडटलो? सीएम डायरेक्टली गोंयकारा कडेन उलयता, गोंयकार डायरेक्टली सीएमा मुखार आपले प्रश्न दवरतात. मुख्यमंत्र्यान तरी सांगलें बी की ही कार्यावळ आपलो पब्लीक ग्रिवन्सीस सेलाचो अधिकारी पळयता आनी तो ह्यो सगळ्यो गजाली नोट करून घेतलो. बट फक्त पब्लीक ग्रिवन्सीस न्ही, एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान एक गॅल्वनायज जावचें पडटलें. तें जातलें अशें दिसता. आनी इनिशियल जो एपिसोड पळयलो आनी गोंयकारांचे प्रश्न पळयले. आमी आज सुरवात कित्याक करता ह्या हाजेवेल्यान? कारण गोंयकारांचे प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्याच्या म्हऱ्यांत पावले. हे प्रश्न आयकतकीर जॉयल बाब तुका कितें दिसलें? प्रमोद, पयलींच सांगलां सीएमान की दीस इज ऑन द लायन्स ऑफ मन की बात. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज द सेम बट मातसो डिफरंट आसा. कित्याक हिंगा इंटरेक्टीव सेशन आसा की लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की हें आपले प्रश्न मांडपाक. देर आर पॉजिटिव्स इन दॅट. कित्याक एक सायडीन सीएमाकूय आपले खुबशे हें नेगेटिविटी जी आसा ती पयस करूंक मेळटली आनी लोकांच्या भितर एक ब्रीज बांदूंक मेळटली. व्हेरी इंट्रस्टींग. बट इतले प्रॉब्लम्स आसा प्रमोद, हर इशुआचेर प्रॉब्लम. कॅन द सीएम टायर्ड ओवर दीस? कॅन द सीएम गिव सॉल्युशन्स ओवर जस्ट इंटरेक्शन ओवर दॅट इज व्हाय आय आस्क्ड यू द क्वेश्चन की हांगा अल्टिमेटली फक्त मुख्यमंत्र्या म्हऱ्या प्रश्न पावन सोंपनात, थंयच्यान ते एक्चुअली सुटावे जावपाची सुरवात जावपाक जाय. हिंगा तर जाता जाल्यार वेल एंड गुड, वंडरफूल. आय थिंक नथींग लायक इट. लायक इफ इन वन इंटरेक्शन तुजे जर प्रॉब्लम सॉल्व जाता मागीर हे दरबार आनी कितें कितें गजाली तर नाकाच. सो इट इज नॉट सो सिंपल बिकॉज ताका हितूर सगळे एडमिनिस्ट्रेशनाचे प्रमोदान सांगलां तशें देर इज अ सिस्टम इन प्लेस वेर एंटायर मशिनरी हॅज टू बी इनवॉल्ड. डू यू थिंक ह्या इंटरेक्शनाचो प्रभाव प्रशासनाचेर पडटलो? मुख्यमंत्र्याचो इंटेन्शन खूब बरें आसत, ऑनेस्ट आसत, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसत. प्रशासनातले अधिकारी कामाक लागतले हें आयकून? कामाक लावंक शकता फ्रॉम केस टू केस बेस. बट एकूच हें आसा की केस टू केस बेस बी म्हणनाका, कच्चा हें सांग. फ्रॉम केस टू केस बेस दीस कूड बी अ पॉझिटिव्ह. बट एकूच रिक्वेस्ट आसा की हर एवरी एपिसोड वेन द सीएम टेक्स अप इफ ही कॅन एक्चुअली give us brief account of what he has done from the previous. Very interesting. Yeah.
फाटल्या हॅलो गोंयकारांतले कितले प्रश्न सुटावे जाले हे पब्लीक ग्रीवन्सीस सेला कडच्यान जर रिपोर्ट घेतलो सीएमान आणि पहिली 5 मिनटां जर सांगलें हे प्रश्न आयिल्ले हे अशे फाटल्या 1 म्हयन्या भितर सुटावे जाल्यात. एक्सलंट सजेशन जॉयल. हे म्हाका दिसता आयच्या रावंड टेबलाच्या माध्यमांतल्यान आमी मुख्यमंत्र्याक सजेशन दितात. तुम्ही एक बरो इनिशिएटीव सुरू केला पूण तुमचे प्रशासन तो इनिशिएटीव घेवन मुखार वता काय कितें हें जर कळपाक जाय जाल्यार नेक्स्ट एपिसोड जो आसा ताजे पयलीं 5 मिनटां फाटल्या एपिसोडा भितर तुमचे मुखार जे प्रश्न आयिल्ले तांचे कितें जालें, कितले सुटावे जाले, कितले सुटावे जावपाचे मार्गार आसात, कितली जावपाक शकनात, कितली जातले हाजो एक नियाळ तुम्ही गोंयकारां मुखार दवरचो जाल्यार तुमच्या ह्या इनिशिएटिव्हा भितर गोंयकारांचो विश्वास आनीक वाडटलो. पांडुरंग बाब, गोंयकारांचे प्रश्न आयकून कितें दिसलें? प्रश्न आयकून कितें दिसलें म्हणण्यापेक्षा म्हाका एक म्हणजे जे जॉयलान जो निमाणो जो हे वापरला की एक्शन टेकन रिपोर्ट जो प्रत्येक गोष्टीचो आसता तसोच हेजो आसपाक जाय. आनी मुख्यमंत्र्यान आपली इतकी तयारी दवरपाक जाय आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनाक कामाक लावपाची की एखादी समस्या जेन्ना फोनाचेर कोण तरी तुका सांगता आपल्या हितून उदक ना, आपणाक 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान एक घर दी आपूण भाड्याच्या घरातून रावता आपल्या कडेन जागो ना म्हणून, आपले अमूक अमूक एप्लिकेशन आपण घेवन गेलो हे त्याच्या कडेन गेलो ते पेंडींग आसा म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपल्या मामलेदारांक, डेप्युटी कलेक्टरांक किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या HODीक फोन लावन ते आपणाक ताजो फाल्यांच्या फाल्यां रिपोर्ट जाय, तूं वयतलो, तूं त्या लोकांक मेळटलो आनी तूं तें सॉर्ट आवट करतलो हें सांगपाची जेन्ना जर मुख्यमंत्री तयारी दवरता आसत तरच ह्या गोश्टींक अर्थ आसा. जाल्यार प्रश्न येतले आनी तूं तांकां जर काणयो सांगतलो लोकांक जाल्यार त्या लोकांक काणयो आयकपाक उमेद ना, लोकांक तितून इंट्रस्टूय ना. लोक आपले तळमळीन तुमच्या कडेन प्रश्न घेवन येता. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो ह्या जो उपक्रम जो आसा न्ही हो मुख्यमंत्री तसो मातसो सेन्सिटीव आसा कारण तेणें जनता दरबार नांवाचे दर शेनवाराचो सांकळे हे घेता. गोंयभरांतले लोक तेजे कडेन येता अपॉयंटमेंट घेवपाक. तेणी ऑफिसान आपले 3-4 लोक बसयल्ले आसा, लोकांक तो अपॉयंटमेंट दिता. हे सगळें कमी पडटा काय कितें सो म्हणून तांणी आतां हे सुरू केलां की लोकां कडेन आपूण फोना वयल्यान तेजे प्रश्न आयकतलो आनी तांकां आपूण जापयतलो. पूण हें केन्ना सक्सेसफूल जातलें जेन्ना मुख्यमंत्र्यान जेन्ना समस्या तेजे कडेन येतल्यो दुसरे दीस गव्हर्मेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा जावचें पडटलें, दुसरे दीस एडमिनिस्ट्रेशन त्या मनशाच्या घरा वयचें पडटलें. मुख्यमंत्री 100 स्पिडीन चलता, एडमिनिस्ट्रेशन तिसाचेर पावना. करेक्ट. आनी सीएमान तें सांगलां की आपले जे हेचे म्हणजे आपण हॅलो गोंयकारान जे उलयतलो ते मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर जे आपले एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तांकां भितर इनवॉल्व केल्ले आहा. तेणी सांगलां तशें की हे सगळे क्वेश्चन थंयच्यानूय येतले म्हणून, तांच्या कडेन वयतले म्हणून. पूण तूं म्हणटा अशें की आपूण हो स्पिडीन वयतलो आनी ते न्हिदल्या तशें जावपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेशन कामाक लागपाक जाय तरूच हे म्हाका दिसता की हेजो जो हेतू आसा हो सफल जाता. दिसता आज रावंड टेबलांतल्यान आमी 2 सामकी बारीक गजाली सांगतात, बारीक पण अत्यंत म्हत्वाच्यो. एक हो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणटा पांडुरंगान बरें नांव दिलां. सो तो हॅलो गोंयकाराचो एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यानच आपल्या प्रशासना कडच्यान घेवन फुडल्या एपिसोडाक पयलीं सुरवातेक 5 मिनटां भितर मांडचो. हें जर मांडलें जाल्यार गोंयकाराक एक तर खरेंच बरें दिसतलें की आपलो मुख्यमंत्री नॉट ओन्ली आपले आयकून घेता बट ताजेर एक्टूय जाता म्हणून. दुसरी गजाल किशोर, मिडिया म्हणून आमी फाटपुरवण करया न्ही. गोंयकारांची इतले डायरेक्ट प्रश्न मुख्यमंत्र्या म्हऱ्या आयल्यात एक 15 दीस जावं दी, 15 दिसाचे एक टायम दिवया प्रशासनाक. 15 दिसां उपरांत आमी एक मिडिया म्हणून हाची फाटपुरवण करया की अमके कडेन लोकांनी सांगिल्लें उदक येना, की जालें, अमके कडेन सांगिल्लें सादी गजाल एक पोलीस जाय त्या सर्कलाचेर, की जालें. म्हाका दिसता एक मिडिया म्हणून आमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करया. एटलिस्ट कळटलें की प्रशासन मुख्यमंत्र्याक दिता तो एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी आमी इंडिपेंडंटली व्हेरीफाय केल्लो एक्शन टेकन रिपोर्ट मॅच जाता काय तातूंत भितर तो फावत उरता ती. कितें म्हणटा? येस, एब्सोल्युटली. आमकां मिडिया म्हणून आमकांय जबाबदारी पार पाडची पडटली. जेन्ना थेट पब्लिकली जेन्ना एखादो नागरीक गोंयकार सीएमा कडेन उलयता आनी आपले ग्रीवन्सीस मांडटा आनी सीएम पब्लिकली ताका सांगता की आपूण तुजो प्रश्न सोडयता म्हणून, तो सुटावो जाला काय ना ही पळोवपाची जबाबदारी आमची आनी आमी तें करचें पडटलें. केन्ना कशें आहा प्रमोद की लोकशायेचे 3 पिलार आनी आमचो 4थो हे जर सगळे जर बरोबर वचत न्हू जाल्यार कितकेशेच गोष्टी हे मार्गाक लागपाक शकतात. आनी तशाच पद्दतीन मुख्यमंत्र्याच्या ह्या बऱ्या इनिशिएटिव्हचो लोकांक व्यवस्थित पद्दतीन फायदो जावचो हेच्या खातीर आमकां जी जबाबदारी करपाक जाय ती आमी करपाकूच जाय. सामकें.